आणि रोमी कोण मागीर तो कितें म्हणलो तो आतां मेले हो मेला मागीर सद्दां मेले आनी मरपा नालाय म्हूण ताणें मागीर सोडलें त्या टायमाचेर. आतां ती रोमी जातली जातना देंवना गो. त्या टायमाचेर रोमी दिवना न्हू आमकां. आमी तेन्ना रोमी मागताले तेन्ना उद्दोय बेंबऱ्यान एक लायले थिंगा. उद्दोय बेंबऱ्यान थिंगा एक लायले बेंबार आनी मारली कितें एक हे मारली जमनारी म्हूण उद्दोय बेंबऱ्यान. आनी पळय कोंकणी बूक वळख बरयला उलयतना आनी ते चीफ गेस्ट हाडा कित्याक जगनारी गेली म्हणून. नाजाल्यार रोमी जावन गेल्ली ना. हांव राजाराव झगडोवन सांग मेले रोमी करपाक तेन्ना झगडले आमचे कडेन. तेणें थिंग तें एक लायले मेंबार आनी उडयली जगनारी करून. कित्याक तो भिलो. तो कित्याक भिलो जरी जरी त्या टायमाचेर रोमी तरी आमी केली आहा. आनी हांगा इंग्लीश मिडियम हें नाका आसली गरज नासली. कित्याक रोमी स्त्री म्हणल्यार तेजी अक्षरां आनी इंग्लिशा अक्षर सेम इजीच मारताली. पूण तो भिलो बारीक लोक सुद्दां म्हूण. व्हडले व्हडले मनशां तांकां बारीक लोक वचलो नाका आसलो. आतां बारीक लोक कितें वचला कोण खंय पावला कितें पावलें तूं खबर आहा. देखून रोमी स्क्रिप्ट म्हणल्यार त्या टायमाचेर कोंकणी पडटाले तेन्ना भुरगे आमी झगडटाले हांव आनी राजाराव. रोमी जाल्यार हांव हॅपी साक हॅपीयस्ट मॅन. खंय कापलें हें ताणें बरें स्पश्ट करूंक ना. पूण पळयल्यार दिसता की तें राजभास कायद्याचो जो ड्राफ्ट आशिल्लो तातूंतल्यान कापलें. ही चर्चिल आलेमांवान मारिल्ली अस्सल फट. खरी गजाल म्हणजे सगळ्या आंदोलनांत लिपीचो प्रश्न कोणेच काडलो ना. एकूच मागणी सगळ्यांनी केली ती कोंकणी भाशेक राजभास करची. तें आंदोलन चलयताली ती संघटना कोंकणी प्रजेचो आवाज. हें आंदोलन वाडत गेलें आनीक सरकाराचेर हळू दबाव येवंक लागलो. पयलीं सरकार कानमनार घेना आशिल्लें. सरकार काँग्रेस पक्षाचें आशिल्लें. मुख्यमंत्री राणे आशिल्ले. पूण जालें अशें की खुद्द काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टींत दोन ग्रूप जाले. एक ग्रूप कोंकणी राजभास जाय म्हणपी आनी दुसरो ग्रूप मराठीक राजभास करची म्हणपी. अशे दोन ग्रूप काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टींत तयार जाले. जो ग्रूप कोंकणी मागतालो तातूंतले कांय जाण आमच्या कोंकणी प्रजेचो आवाजाच्या प्लॅटफॉर्मार येवन उलयताले. दोन नांवां म्हाका सारके उगडास आसात. ती एक दोतोर लुईस प्रॉत बार्बोस आनी फ्रांसीस शार्दी. काँग्रेस पक्षाचे दिल्लींतले फुडारी भियेले की ह्या प्रश्नाचेर काँग्रेस फुटली जाल्यार हातांतली सत्ता वतली कित्याक सरकार तांचें आशिल्लें. अशे वेळार जेन्ना आंदोलन वाडत गेलें तेन्ना वर्स सांगपाचें जाल्यार 1986 मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम चिंतामणी पाणिग्रही आनी काँग्रेस पक्षाचो जनरल सेक्रेटरी रघुनंदन लाल भाटिया आर्य भाटिया हे दोगूय आयले. ते काँग्रेस पक्षांतल्या ह्या दोनूय ग्रुपांक मेळून उलयले. ते कोंकणी प्रजेचो आवाजाकूय मेळ्ळे. आमकांय मेळून आमचे समजून घेतले. त्याच वेळार मराठी भासांत एक आंदोलन चलतालें तांकांय मेळ्ळे. आनी निमणी तांणी काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीची मिटींग घेतली आनी त्या मिटिंगेक राजभास कायदो कसो आसचो ताजो नमुनो थारायलो. आनी त्या प्रमाणे तें बील तांणी जुलय 86 मांडलें. म्हळ्यार आमी दोगूय जाण एकूच भुमिका घेताले आनी सरकारा कडेन झगडटाले. कोंकणी प्रजेचो आवाज आनी सरकार हांचे मदीं केन्ना बसको जाली ना, उलोवणें जालें ना, कांय ना. बील असेंब्लींत मांडी मेरेन केन्नाच सरकारान आमकां विश्वासान घेतलें ना. वो अमकें बील आमी हाडूंक सोदतात, तुमी कितें सजेस्ट करात अशेंय केन्ना चुकून बसून सांगलें ना. वो आमी जे दोग जाण आमदार भितर आशिल्ले ते आमी पयले फावटी बील पळयलें तें 1986 मांडलें तेन्ना. आनी तें फुटचें न्हय ह्या पासत हो नमुनो अशे तरेचें बील आसचें म्हणपाचो तांणी सुचयलो. कोणें पाणिग्रही आनी आर्यल भाटिया. आनी ह्या सगळ्या काँग्रेस पक्षाच्या लेजिस्लेचर पार्टीच्या वांगड्यांनी तो मानून घेतलो. एक गजाल घडये चर्चिल आलामावाक खबर नासत
म्हणटकूच चर्चिल आलेमांव हें जें कितें सांगता तें अस्सल फट. पयली गजाल म्हणजे सरकारान आमकां विश्वासांत घेवंक ना आनी बील आमकां दाखोवंक ना, बिला विशीं आमकां कांय विचारूंक ना. म्हणटकच हें असलें उलोवप पळय आसा तें लोकांक गरज नासतना फटयता आनीक घडूंक नाशिल्लोच इतिहास तयार करता. म्हणून हें सगळें क्लियर आसतना असलें कितें उलोवप म्हण तें एक तर चर्चिल फट उलयता वो चर्चिल मातसो हल्ला आनी कितें म्हणपाचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.